सर्वसामान्य मनशाच्या जिणेंतलो म्हत्वाचो घटक पाव आता 10 ऑक्टोबरा सावन 1 रुपयांत वाडपाचो आसा। आता पावाचें मोल 5 रुपया जावपाचें आसा। अखिल गोवा बेकर्स आनी कन्फेशनर्स संघटनेन हो निर्णय घेतिल्लो आसा। पावाचें मोल वाडले 5 रुपया जालें म्हण फरक पडना, मात पदेरांनी पावाच्या क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें मंत्री लोबोवन सांगलां। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। ब्रेड सगळ्यांक लागता के गोंयचे लोक इंडियन सगळे लोक ब्रेड खावपी पाव वाडलो म्हणून प्रॉब्लम ना, क्वॉलिटी दिवपाची गरज आहा। 5 रुपया जाले म्हणून कोण फाटी सरचो ना। 5 रुपया मिनिमम आहा आतां। ते कॉयन म्हणटा तो 5 रुपयाचोच मेवता आतां। पयशाचो वालोर जो 5 रुपया आहा तो व्हडलो ना, म्हणजे इट इज व्हॅल्युएबल, बट ब्रेड शूड कम क्वालिटी ऑफ ब्रेड should be there, and also the quantity. They are also justified by increasing the rate. There is no problem. म्हारगाय वाडलेली आहा। लेबर आयज 750 रुपया जाल्लो आहा। लेबर नोटिफायड ना तो लेबर, अशेंच 750 रुपया सांगता। जाल्यार बेकरीन कोण लेबर गेलो जाल्यार तो पयलोच पगार मागतलो 600 रुपया दिसाक, लॉंग टर्माक। एवरीडे घेयशी तूं 750 लेबर आहा। सो लेबर वाडलेलो आहा, म्हारगाय वाडलेली आहा, फायरवूड वाडलेलें आहा, इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडलेलीं आहा। जो तर कोण इलेक्ट्रिसिटीचेर ब्रेड करता पळय तेंचे उलयता, बिलां वाडलेलीं आहा। सो म्हारगाय वाडल्या, इट इज जस्टिफायड। आनी लोक व्हडले बोवाड मारपा ना, खाली क्वॉलिटी दिवपाक जाय। बेकर आमचे रिक्वेस्ट आहा सरकाराचे की तुमी क्वॉलिटी ब्रेड दिया।